पयल्या सुवातेर आयचो विशय आसा लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज स्टेटस अँड द फ्युचर. ह्या हॉलांत फूल मेजॉरिटी जावन तुमी बरल्यात आनी दुसरे आनी एक हॉलाक वचना सावन तुमी हांगा आयल्यात. लास्ट म्हणसर तुमी हांगासर रावचें, पुर्तें आयकुचें, मागीर दुसऱ्या हॉलाक येचें अशें तुमकां विनंती आसा. पयल्यान पयलें हो माटो एक आसा केल्लो महान व्यक्ती माधव मंजुनाथ शाणबाग, जो ताणें कोंकणीचो स्टार्टअप केल्लो सुमार वर्सां आदीं. तो आज आमी फायदो उठयता आसा. ताच्या मांडाक हांव तकली बगायतां आनी ह्या ताच्या उडासाक आमी सांगाता म्हणल्या. चेतन आनी प्रशांत व्हडली व्हडली बॅगां काडून घेवन कोंकणीच्या दुसऱ्या दुसऱ्या सुवातेक वचून आज आमकां सगळ्यांक बॅगां मेळचे बरी केलां, ल्हान ल्हान बॅगां. आनी जे माणेस्त हांगा आसात दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत ताणें येयले. गडिंग्लस आतावन, सकलेशपूर आतावन, गडिंग्लसाक घाटमाते म्हणटा हांव, घाटमाते बेळगांव असो एक वर्ड आसा थंय. राकेश घाटा वयलो सकलेशपूरचो, तशें कारवारची राणी माई आनी तशेंच लुईस रोड्रिगस अशें आमी केरळांतल्यान येयल्लो. तशें ह्या एका विशयाचेर तांकां तांच्या गांवांत भोगिल्लीं सवालां तांची स्थिती आमचे मुखार ते उक्तायतले आनी आमकां सांगतले तांच्या भाशेची, तांच्या डायलॅक्टाची, तांच्या कोंकणीची परिस्थिती कळली म्हणून. त्या देखून हांव पयल्यान पयलें आपयतां लुईस मोंतेरो हांकां, लुईस रॉड्रिगस सॉरी हांकां, ताणें आपलें उलोवप आमच्या मुखार सादर करचें. ताच्या पयलें हर एकल्या उलोवप्याक 10 मिनटां आसतलीं. दनपारां वेळ जालो, जेवण जालें. न्हीद पडटा म्हणून हांवें एक आयडिया केल्या. हर एक उलोवपाचें जाल्या उपरांत तुमकां एक क्वेश्चन फॉर ए मिनीट ऑर सो, जस्ट एक 2 मिनटां खातीर त्या उलोवपाक सादर केल्ल्या विशयाचेरच उलोवचें. बिकॉज तुमकां 5 जाणांनी उलयतना तुमकां उडास विसरून वयतलो. त्या देखून ही एक अरेंजमेंट आनी परतून निदानांतले बरी एक ल्हानशी एक आयडिया ह्या वखत. येस, मानेस लुईस, तुमी तुमचें उलोवप तुमी हांगा सादर करचें. आयज मातसो भावनाविवश जाला, कित्याक आमचे गुरू पुंडलीक बाब नायक जांणी घाट माथ्यार जो कोंकणी समाज आशिल्लो, पसरिल्लो, म्हाका दिसता 2000 इसव्यांत सादारण जेन्ना बेळगांव एक अधिवेशन जाल्लें 2000 वर्सा, त्या वर्सा पुंडलीक बाब त्या परिशदेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी त्या व्यासपिठा सामकार आमी उजवाड घाट माथ्या वयल्या कोंकणी परजेचे अस्मितायेचो आवाज उजवाड असो बॅनर लावन आमी एक ल्हानसो स्टॉल घालिल्लो उजवाडाचो. आनी वयर सामकार बशिल्ले, व्हडलो हॉल आसा तो, ते बशिल्ल्या आमच्या ह्या गुरून ते हेरले आनी स्वता येवन तांणी वास्तपूस केली. आनी तेन्ना तावन जे घाट माथ्या वयल्या कोंकणी समाजाची जी वळख कोंकणीच्या मुखेल प्रवाहाक सुरू जाल्या ती अशी अखंडीतपणान आतां ही वळख सुरू आसा. पुंडलीक बाबाक पयलीं जोरदार ताळयो पेटोवन तांकां दिनवास नमस्कार. पुंडलीक बाब, म्हाका दिसता तुमी बेळगांव पावले आनी म्हणून आमी सगळे ताचे चडशें श्रेय हे तुमकां वता म्हणून आमी हांगा पावले. देव बरें करूं. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशना खातीर देशांतल्या 4 राज्यांतल्यान हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्या म्हज्या कोंकणी भाव भयणींक मानाचो नमस्कार. हांव हांगा आयला अशा प्रदेशांतल्यान जंयसर कन्नडची तंगी आनी मराठी अक्का हांच्या ठळक अस्तित्वा खातीर जे संघर्श सुरू आसा आनी ह्या सगळ्या संघर्शात म्हज्या कोंकणी आवयची व्हड घुसमट जाता. हांव त्या प्रदेशांतल्यान आयला जंयसर 3 राज्यांचो शिमो मेळटात. हांव आयला घाट माथ्या वयल्या कोंकणी भाशीकांची सांस्कृतीक राजधानी जिका म्हणूं येता अशा कुंदा नगरी बेळगांव शारांतल्यान. ज्या विशयाचेर आयचो हो परिसंवाद येवजिला तो विशय आमच्या
देशांतल्या कोंकणी भाशिकांच्या दृश्टीन चड करून आमच्या घाटमातो प्रदेशांतल्या कोंकणी प्रजेच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचो आसा. भाशीक अल्पसंख्याक म्हळ्यार कितें? भाशीक अल्पसंख्याक म्हळ्यार एक विशिष्ट भौगोलीक वाठारांत वा समाजांतल्या अल्पसंख्याक लोकांनी उलयल्ली भास वा भाशीक गट. तांच्या भोंवतणच्या मुखेल भासांच्या तुळेंत हो भासो वापरपी लोकांचो आंकडो सादारणपणान उणो आसता. देखीक भारतांत जायत्यो थळाव्यो भासो अस्तित्वांत आसात. त्यो कांय सुवातींनी उलयतात पूण तांची संख्या उणी आसा. गोंय सोडल्यार कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी केरळ राज्यांनी आमी कोंकणी अल्पसंख्याक म्हूण रावतात ही वस्तुस्थिती आसा. आतां विशेश करून घाटमाथ्यार आतां म्हजो विशय, म्हजो प्रदेश, ताचेर हांव थोडेशे जे काही विचार आसात ते मांडूंक सोदता. आमच्यो ज्यो व्यथा आसात, वेदना आसात ते हांगा मांडूंक सोदता की घाटमातो प्रदेशांतल्या चंदगड तालुक्यांत वैतागवाडी नांवाचे एक गल्ली आशिल्ले एक गांव, ल्हान गांव आनी सादारण ह्या गांवांत 30 ते 35 घरां आसात. सादारण आल्फीबाबांचे भगसने मागून की 350 की 400 हो एक थोडेसो आमचो वादाचो विशय सुरू आसा आता सध्या की जे घाटमाथ्यावर गोंयांत जे घाटमाथ्यार स्थळांतर जाले ते 350 वर्सां आदी की 400 वर्सां आदी ताचेर आमचे थोडेशे भासाभास सुरू आसा. तरी आसतना त्या दरम्यान जे लोक थंय पावले तर ते लोक अजून सुद्धा मराठी बहुल प्रदेशांत कोंकणी उलयतात. हे गांव बेळगांवांतून सादारण 20 किलोमिटरचेर आसा. खानापूर तालुक्यांतल्या दुर्गम जंगल प्रदेशांत बेळगांव गोंय हायवेतान सादारण 3 किलोमिटर भितर जंगला भितर तिवोली वाडो नांवाचो गांव आसा. हांगा लेगीत 30-35 घरां आसात पूण सरभोंवतणी कन्नड व मराठी आनी मदीं कोंकणी उलोवपी समाज. आजरा तालुक्यांत पेर्नोली, भुदरगड तालुक्यांत शेनगांव, कागल तालुक्यांत हुडे, सरोळी, गडिंग्लज तालुका सरभोंवतणी इंचनाळ, हरळी अशी ल्हान ल्हान गांवां मराठी जाचो मराठी बहुल भाशीक आशिल्ली ही गांवां. येल्लापूर थावन ते कोल्हापूर मेरेन पसरिल्ल्या घाटमातो प्रदेशांतल्या 150 वयर ल्हान व्हड कसब्यांनी कोंकणी अल्पसंख्यांक गांवांनी म्हजो कोंकणी समाज रावता. बेळगांव आनी कोल्हापूर सारक्या शारांनी क्रिस्तांवां सांगाता दैवज्ञ, सारस्वत, कोकण मराठा आनी कुणबी समाज राबितो करता. आपल्या घरांनी आनी धार्मीक विधींनी तशेंच सामाजीक कार्यावळींनी कोंकणी भास आनी संस्कृतायेचें ठळक अस्तित्व ह्या समाजा भितर दिश्टी पडटा. वयल्या सगळ्या समाजाची जरी जनगणती अर्थात सेन्सस जावंक नसली तरी ढोबळपणान ही संख्या त्या भागांतल्या लोकसंख्येच्या सादारण 1 ते 2% इतलीच आसा. हाचे कारण म्हळ्यार त्या राज्याची राजभाशा. उदाहरणार्थ कर्नाटकात चडसो लोक आपली आवयभास कन्नड व मराठी अशें नमूद करता आपल्या रेकॉर्डा भितर. तेच भशेन महाराष्ट्रात सुद्धा जो कोंकणी ह्या प्रदेशात घाटमातो प्रदेशांतलो लोक जो आहा तो आपली आवयभास मराठी व इंग्लीश व असे करतात पूण कोंकणी म्हणून अशें चडशे कोण करिनात. ते खातीर कोंकणी भाशीक कितले हे वळखप खूब अवघड आसा. भाशीक अल्पसंख्यांकाची स्थिती. भाशीक अल्पसंख्यांकाची स्थिती वेगवेगळ्या घटकाचेर आदारून आसता. उदाहरणार्थ शिक्षण. जायते फावट भाशीक अल्पसंख्यांकाची भास शाळांनी शिकयनात जाका लागून त्या भाशांचो वापर उणो जाता. ह्याच पासत 4 राज्यांनी ठळक अस्तित्व असले तरी गोंय तसेच उत्तर आणि दक्षिण कन्नड प्रदेश सोडल्यार हेर सुवातींनी कोंकणी शिक्षणाची संद ना. ह्या पासत तिची दिसान दीस अधोगती जावंक लागल्या आणि घाटमाथ्यार सुद्धा ही संद ना. त्या खातीर थंय खूब व्हडलो प्रश्न उप्रासला, तिच्या अस्तित्वाचो प्रश्न उप्रासला. सांस्कृतिक अस्मिताय. कांय समाज आपले सांस्कृतिक अस्मितायेक मोल दितात आणि देखून आपले भाशेचो वापर तिगोवन दवरपाचो यत्न करतात. गोंया भायर जो समाज येता चड करून आमच्या घाटमाथ्यावेल्या कोंकणी समाजान खूब प्रतिकूल अशा परिस्थितीत फाटली 350 ते 400 वर्सां कोंकणी भास संस्कृताय खूब आपुलकीन आनी आपुरबायेन तिगोवन दवरल्या. त्या पासत ह्या समाजाची जितली तोखणाय करप तितले उणें आसा. आर्थीक संद. आर्थीक उदरगतीचे प्रक्रियेत चड करून प्रबळ भासो चड म्हत्वाच्यो जातात आणि अल्पसंख्यांक भासो ल्हव विसरतात.
ह्या बाबतीत आमचो कोंकणी समाज मात अपवाद आसा. कित्याक जयसर हो कोंकणी समाज स्थायीक जाला, एक भाशीक, धार्मीक आनी सांस्कृतीक अल्पसंख्यान असून लेगीत ह्या समाजान आर्थीक, शैक्षणीक, राजकीय आनी सामाजीक मळार भरपूर उदरगती केल्यात. उदाहरणार्थ तुमकां सांगता, ल्हान ल्हान कसब्यांनी सुद्दां थंयसर ज्या गांवांनी सादारण एक 1000 व 2000 लोकसंख्या आशिल्ल्या ज्या गांवांनी आमच्या ह्या कोंकणी उलोवपी क्रिस्तांव समाजाची संख्या आसतली 200 ते 300 आसता, तरी सुद्दां वर्सानुवर्सांत 3-3, 4-4 टर्म्स हांचे सरपंच आनी अध्यक्ष जाल्ले आसात. हे खरोखरच उल्लेखनीय गजाल आसा. ह्या समाजान ज्यो संस्था चलयलेल्यो आसात, आर्थीक संस्था, संघ, हे सगळे अगदी उदरगतीच्या मळार आसात. दूध संघ आसात आनी कितें आसात. तर हे मातशें कोंकणी जे कुशाग्र बुद्धी आसा न्ही, ह्या बुद्धीच्या बळार हे सगळे चल्लां अशें म्हाका दिसता. आनी हे सगळे प्रतिकूल परिस्थितींत हेर धर्माच्या लोकांच्या सांगात राबितो करता आसतना आमच्या मालवणचे सुद्दां जो समाज आहा, मालवणचो आमचो क्रिस्तांव समाज सुद्दां कोंकणी उलोवपी क्रिस्तांव समाज, मालवणी ही कोंकणीची कोंकणी आसा, कोंकणी डायलेक्ट आसा की मराठीची, हाचेर अजून सुद्दां तो प्रश्न सुटाव जावचो आहा. परिशदेन मातशें जरा सिरियसली हातून लक्ष घालूंक जाय, देन घालूंकच जाय. पूण थंयसर सुद्दां आमच्या समाजान खूब बरे भशेन अगदी प्रगती केल्ली आहा. तर ह्या पासत आमचो कोंकणी समाज आर्थीक दृश्टीन स्थिर असल्या कारणान आपले अस्तित्व ताणें खूब बळिश्ट केला. फुडाराचें आव्हान, भाशीक अल्पसंख्याकांच्या फुडाराचो विचार करतना फुडले मुद्दे आमच्या लक्षांत येतात. भाशेची राखण, संवसारीक पांवड्यार जायत्यो संस्था आनी सरकारां भाशीक विविधतायेची राखण करपा खातीर उपाय करतात. हातूंत शिक्षणीक कार्यावळी, सांस्कृतीक उत्सव आनी थळाव्या समाजाच्या सहभागाक प्रोत्साहन दिवपी हांचो आस्पाव आसा. तंत्रगिन्यानाचो वापर, डिजिटल तंत्रज्ञानाक लागून जायत्यो अल्पसंख्याक भासो ऑनलायन उपलब्ध जाल्यात. हाका लागून तरणाट्या पिळगेक आवय भाशेंतल्यान संवाद साधपाची संद मेळ्ळ्या. सामाजीक जागृताय, संवसारीक पांवड्यार भाशीक विविधताये विशीं जागृताय करपा खातीर वावुरपी सगळ्याच भाशेच्या संघटनांनी ह्या विशयाचेर सामाजीक जागृतायेचो वावर खूब नेटान सुरू केला. पूण कोंकणीच्या बाबतीत हो वावर मातसो अपुरो दिसता कितें, हो प्रश्न उप्रासला. निष्कर्श, भाशीक अल्पसंख्याकांची स्थिती आनी फुडार हे खूब हो एक संवेदनशील प्रश्न आसा. त्या भासांचे आनी संस्कृतायांचे गिरेस्त दायज फुडल्या पिळग्यां खातीर तिगोवन दवरपा खातीर तांची राखण आनी प्रचार करपाची गरज आसा. आनी हो प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर मिडिया हो माध्यम, हो प्रभावी एक माध्यम आसा. फाटली 26 वयर वर्सां घाटमातो प्रदेशांतल्या साबारांनी घरांनी आनी वाचम्यां मेरेन नेमान पावपी एकवटार वरवीं उजवाड हे आमचे निमाळे, हे निमाळे कोंकणी भास आनी संस्कृताय हांची राखण करपी एक प्रभावी व्यासपीठ हो माची जाल्या. सादारण घाटमातो प्रदेशांत राबितो केल्ल्या गोंयकारांनी आपल्या भावार्था वरवीं कोंकणी भास आनी संस्कृताय घाटार हाडली. तेच भशेन वेपार, उद्देन आनी नोकरी खातीर कारवार, कुमटा आनी हेर कोस्टल भागांतल्यान जे दैवज्ञ व सारस्वत जे घाटार बेळगांव आयले, तांणी लेगीत आपल्या देवळांनी, आपल्या कार्यावळींनी ही भास तिगोवन दवरली. तर अशें ही भास खूब आपुरबायेन आनी आपुलकीन जतन करून दवरल्या. त्या पासत फाटल्या 3 ते 4 दशकांच्या काळांत इंग्लीश वांगडा थळाव्या मराठी आनी कोंकणी भाशेचो इल्लोसो परिणाम जावंक लागला. कारण जी आमची फुडली मुखारली पिळगी आसा ती आपल्या त्या इंग्लीश व त्या थळाव्या भाशां कडेन वळूंक लागल्या. हाची मातशी भिरांत दिसता. उपाय, मंगळूर जाल्ल्या 25व्या साहित्य संमेलनाच्यो अध्यक्षा हेमा नायक, हेमाबाई हांगा आसात. तर आनी गोंया भायल्या प्रदेशांनी सुरू आशिल्ल्या कोंकणी संवर्धनाच्या वावराची भारतीय कोंकणी परिशदेन दखल घेवंक जाय आनी त्या प्रयत्नांक तेंको दिवंक जाय असो उलो मारिल्लो. हो तेंको फकत उतरांनी वो बेश्टे हय हय करून जावचो ना, तर थंयसरल्या कोंकणी वावरड्यांचे हात बळिश्ट करपा खातीर परिशद आनी हेर संस्थांनी तांचो बरे भशेन आस्पाव करूंक जाय. ही काळाची गरज आसा. ह्या खातीर परिशदेन एक समिती स्थापन करून त्या दृश्टीन कितेंय उपाय येवजण करूंक मेळटले हाचेर विचार विनिमय आनी बरो अभ्यास करूंक जाय. फाटल्या 3 दशकांनी घाटमातो परिसरांत उजवाड परिवार म्हणून एक कोंकणी व्यासपीठ स्थापन जाला आनी ते व्यासपीठ बळिश्ट करचे दृश्टीन
आता घाटमातो प्रदेश म्हळ्यार तुमकां आमी हांवें सांगलें की येल्लापूरच्यान कोल्हापूर मेरेन सादारण एक 300-400 किलोमिटराचो जो परिसर आसा, एक चौखण किलोमिटर जो परिसर आसा, ह्या प्रदेशांत हो समाज रावता आनी तो आतां एकठांय जाला, हो हळूहळू खूब युनायट जाला आनी ह्या कोंकणीच्या व्यासपीठावर युनायट जाला. तर तो बळीश करचे दृश्टीन परिशदेचे सहकार्याची गरज आसा. ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर म्हजे विचार सादर करपा खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आनी कोंकणी भाशा मंडळान हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्या खातीर हांव तुमकां दिनवास दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांक दिनवास. थँक्यू. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापना करपी सर्गेस्त माधव मंजुनाथ शानबाग आनी शेणै गोंयबाब हांच्या स्मृतीक विनम्र अभिवादन करता. त्याच प्रमाणे लुईस बाबान सांगले, भावनावश जावं सारको एक विशय आमगेलो पुंडलीक बाब आमगेल्या कारवारात जी कोंकणीची जी सध्या हे आसा ताका सुद्दां कारणीभूत. म्हणजे कोंकणी थोडी उदरगत जावची, किंवा कोंकणीचो प्रचार जावचो, कोंकणी खातीर कितें तरी काम करचे खातीर कोंकणीचे आमच्या लेखकाक, नाटककाराक एक मार्गदर्शन करचे ह्या दृश्टींतल्यान पुंडलीक बाबा आसा. आज पुंडलीक बाबा पळोवन खरेंच भितरल्यान भरून अशें आयलें. पुंडलीक बाब कारवार गेले की सदांच म्हणटाले, कारवार आपल्याक 2 भयणी आसात, एक उशा राणी आनी एक तांगेली भयण म्हाका दिसता कारवार आसा. ती याद म्हाका आज खूब जाली. पुंडलीक बाब, तुमच्या चरणी हांव नतमस्तक जाता. तिसरी गोश्ट म्हाका अशी हांगा दिसली, रागार जावन म्हागे मनांतली खंत. आज हांगा जो आमगे विशय आसा, भाशीक अल्पसंख्यांक स्थिती आनी फुडार. आनी सभागृहात आमगेल्या विलियम पायस बाबान सांगले, सभागृहात खुबशे लोक आसात. मातशी खंत म्हाका की हांगा जे लोक आसात ते फक्त कर्नाटक आनी केरळचे बहुसंख्यान आसात. गोंयची उपस्थिती म्हाका खूब कमी दिसता. हाजें कारण हांव सांगूं शकना, पण म्हाका अशें दिसता आसा उपस्थिती हांव अशें म्हणल्यार की थोडी कमी आसा सांगला. पूण जे गोंयकार हांगा उपस्थित आसात तांकां खरोखरच जे भाशीक अल्पसंख्यांक आसात तांची थोडी तरी मुसल मनात आसा, देखून ते आसात. सांगचो म्हाका उद्देश आशिल्लो तांकां म्हाका त्या गोंयची लोकांक हांव बी म्हाका गोंयकार समजता, पूण त्या गोंयच्या लोकांक म्हागेले धन्यवाद आनी तुमकांय बी प्रणाम. तुमी हांगा आसात. पायस बाबान सांगलें तशें शेवट पर्यंत मातशें रावात, कारण आमची परिस्थिती जी आसा ती खरीच खूब बिकट अशी आसा. आमकां 10 मिनटां दिल्यात. 10 मिनटांत हांव फक्त पेपर म्हागेलें वाचन करता, स्पश्टीकरण करना. कित्याक 10 मिनटां आमी एक वेळेचें बंधन आमीच पाळ्ळे नंतर आमी दुसऱ्याक सांगूं शकता. वेळेच्या बंधना खातीर हांव फक्त पेपर वाचन करता, स्पश्टीकरण करना. पण मागीर जर तुमकां म्हागेले भितूंतल्यान जर तुमचे प्रश्न जर तुमकां उरले जाल्यार अध्यक्षान सांगिल्ले त्या प्रमाणे तुमी 1-2 प्रश्न म्हाका विचारा, हांव स्पश्टीकरण करता. किंवा तुमी म्हाका वॉट्सॅपांतल्यान तुमी तुमगेले प्रश्न म्हाका धाडले जाता, हांव तुमकां ताची उत्तर दिवं शकता. टायमाच्या अभावा निमित्त फक्त हांव वाचन करता. जायत न्ही? ओके. 5 मिनटां जाली. उदय बाबा ओके. निदान पेपर्स डायरेक्ट वाचता. निदान कारवार वाठारांत तरी भाशीक अल्पसंख्यांकाची स्थिती न घर का न घाट का अशी जाल्या. अशें म्हणूं येता, आवय जेवू घालना आनी बापूय भीक मागू दिना. ज्या गांवांत स्वातंत्र्यपूर्व काळात 8 जुलय 1939 वर्सा त्या वेळचो मुंबय प्रांत आनी आतांच्या उत्तर कन्नड जिल्ल्यांतले कारवार जिल्हा न्यायालयाचे वकील सर्गेस्त माधव मंजुनाथ शानबाग, जे कोंकणी मान आनी अस्मितायेच्या उत्थाना खातीर जन्माक आयिल्ले एक भान व्यक्ती, जाणी 4 राज्यांतल्या कोंकणी लोकांक एकठांय हाडून कोंकणी परिशदेची स्थापना केली. एक भाशा, एक लिपी, एक समाज हो मंत्र 82-83 वर्सां पूर्वी आमकां दिलो. त्या महान व्यक्तीचे आनी त्या कारवारचे प्रतिनिधित्व आज आमी हांगा करतात. वास्तवीक कारवार जोयडा तालुक्यात 90% लोकांली आवयभास कोंकणी. चाली रिती संस्कार सण परबो लोकवेद खाण जेवण परंपरा धार्मीक विधी संपूर्णतः कोंकणी आसात. पूण फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या वाठारांत कोंकणी भाशेच्या विरोधात षडयंत्र सुरू आसा. वाळटी जशी भितरले भितर वासप पोखरिता त्या प्रमाणे हे षडयंत्र काम करता. पयलीं कारवार जोडा हो मतदारसंघ आशिल्लो. ते वेळार ह्या वाठारांत कोंकणी उमेदवार वेंचून येताले म्हण राजकारणी आनी सत्ताधाऱ्यांनी कोंकणी भाशेक फोडचे खातीर
एक षडयंत्र केलें आनी कारवार जोयडा हो मतदारसंघ फोडून कारवार अंकोला आनी असो मतदारसंघ केलो आनी जोयडा होवन हळयाळाक जोडलो आनी कोंकणी भाशिकांचें विभाजन केलें. सत्ता राजकारण आनी स्वार्थ हाचे मुखार कोंकणी भाशीक हतबल जाले. ह्या वाठारांत सुमार 200 मराठी शाळा आशिल्ल्यो. सरकारान हळू त्यो शाळा बंद करून थंय कन्नड शाळा सुरू केल्यो. कन्नडाची सक्ती केली. पालक असहाय्य जाले. तांणी मागीर चलयांक मराठी शाळेंत घालूंक सुरवात केली. कारण मराठी शिकल्यार चलयांक तरी लग्न करून महाराष्ट्र वा गोंयाक दिवंक मेळटले आनी आमगेले संबंद बरे उरतले. आनी चलयाक कन्नड शाळेंत घालपाक लागले. शेवटाक पोटापाण्याचो प्रश्न आशिल्लो. मराठी शिकल्यार कर्नाटकांत नोकरी मेळची ना म्हण लोकांक ना इलाजान कन्नड शिकचे आनी शिकोवचे पडले. तात्पर्य तेलूय ना तुपूय ना. आज अशी परिस्थिती की 1% शिक्षीत उच्च शिक्षीत पदवीधरांक कर्नाटकांत नोकरी ना. नोकरे खातीर चडशे पदवीधर शिक्षीत गोंय आनी महाराष्ट्राचे समोर आसात. ही शिक्षीत अल्पसंख्याकाची अवतिकाय. जरी कोंकणी भाशीक मतदार फोडले तरी आतांय ह्या वाठारांत कोंकणी भाशीक उमेदवारच निवडून येतात. जाल्यार निवडून आयले नंतर ते कोंकणी भाशे खातीर कांयच करनात. कारण तशें केलें जाल्यार सरकार आनी राजकारणी ते खपोवन घेनात. फाटीं एकपटी निवडून आयले नंतर एका कोंकणी भाशीक उमेदवारान विधानसभेत कोंकणी उलोवन कोंकणीचो प्रश्न हाताळचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आख्खे सभागृह ताजे तुटून पडले. ताका धमकावन ताका धमकी दिली तो बाबडो गप पडलो. तो कितें करतलो. कारवारांत कोंकणी भाशीक उमेदवार वेंचून आयलो तरी राजकारण सत्ता स्वार्थ खुर्ची आनी भंय हाका लागून तो कोंकणी खातीर कांयच करूंक पावना. आनी राजाश्रय आसले बगर कसलेंच काम यशस्वी जायना हें धादांत सत्य. हाचोच फायदो कोंकणी भाशा विरोधक घेतात. कारण तांकां सरकारालो वरद हस्त आसता. संविधानान अल्पसंख्यांक दिल्ल्यो साऱ्यो सवलती हांगाचे कोंकणी लोकांक मेळनात. अशें आमी भाशीक अल्पसंख्यांक. सगळ्यांकोय नमस्कार. पूजनीय या संगोष्ठी कार्यक्रमा अध्यक्ष माननीय विलियम पायस, विविध राज्यांतले गूण गोंयांत पावले कोंकणी साहित्यकार, सांस्कारिक व्यक्तित्व, भाव आनी भयणीमाया मुखारी भाशीक अल्पसंख्यीक स्थिती आनी फुडार विशया संबंधी जाणसिले अभिप्राय अवतरण करता. भाशीक अल्पसंख्यक लोक एक राज्यांत तिंगे आवयची भाशा मातृभाषा उलयता. ता राज्यांत प्रमुख अशी भाषा उरतो. भाशीक अल्पसंख्यक लोक एक राज्यांत उणिते हांगे राष्ट्र भारतांत जायत्य भाषा उलोवप आसा. एक मनीस उलोवप अशी भाशा तागे सभ्यता भाग जाता. ते तागे समूह भाग जाता. नानात्वते एकदा नजलारी विविधताय एकदा भारत देश प्रमाण आशिल्ले कार्यते. हांगे देशांत भारतांत एक राज्य प्रमुख अशी भाषा आसा. प्रमुख अशी भाषा ता राज्या मातृभाषा जाता. ता राज्यांत उण अशी लोक म्हूण ते भाशेक आमी अल्पसंख्यीक म्हणतो. हेचे भास जावं ते एक समूह आचार विचारा भाग जाता. भाषिक अल्पसंख्यक एक राज्यांत किसी वाटेर येता ते एक प्रश्न. ते हांव केरळांत लागून येता. केरळांत लोक मळभरा भाशा मलयाळम भाशा उलयता. केरळांत जीव जाता कोंकणी, गुजराती, तमिळ, कन्नड, तुळू उलयते लोक भाषिक अल्पसंख्यक समूहांत येता. भाषिक अल्पसंख्यक लोक एक प्रदेशांत केसी येता. जीवनम ना जलारी जीवित खर्चा येता. ब्यार कोरन धंदा कोरन कर्म कोरन जीव जेवता येयले लोक आसा. आचार अनुष्ठान संरक्षण करचाक
एक प्रदेशांतू येयले लोक आसा. एक भाषा उद्देश लक्ष्य संचार आशय विनिमय करचाक भाषा आमकां सहाय करताय. तांतू जातीना धर्मना हे गटकूय सगळ्या भाषा उलयताय. भाषा शिकचाक भाषा आयकोका आनी उलयका ताका एक आदर दिवका. आते यंगा भाषिक अल्पसंख्याक लोक स्थिती आनी फुडार चर्चा करका. प्रथम जावन स्थिती अवस्था कितवे स्थिती विभिन्न जन होता. स्थिती आम्ही शिकते समयारी समाज शास्त्र चौका शास्त्रीय जावन चेल्यारी भाषिक अल्पसंख्याक स्थिती कोंकणी उलोप लोगा दिशा दशा कंडीशन. भाषा अल्पसंख्याक लोक एक राज्यांत उणिते हे कार्य हे गटकूय केळता. केरळांत अशी अल्पसंख्याक लोक नाजाल्यार भाषा न्यूनपक्ष सग सयरी ना असले लोक आते चांजण भाषा उलोप ना. या लोग समन्वय करचाक आते भाषा नेदा जावका. भाषा तिंगे गरकोड म्हणटाय. केरळांत विभिन्न समाजांत लोक भाषा उल्लिते शैली व्यत्यस्त जाता. मागीर भाषे लिबीये कार्य देवनागरी लिबींत केरळांत अशी लोक आते बरोवप ना. देवनागरी लिबींत वचीचा केळता बोरीचा केळता. आते अंगे लोक कोंकणी भाषा लिबींत बरोवप ना. प्रथम जावन लिबी मुखारी हाडचाक परिश्रम जावका. ताका आमकां कितें करते प्रथम जावन गरकोड भाषा उल्लेका. अंगे समूहांत समाजांत आम्ही भाषा उल्लेका. हांव बरयले एक दोणी कविता. आम्ही सग केदनाय मुनका अंगेलिया वयचे भाषा सग जनाने गरकोड मुनका अंगेली कोंकणी भाषा. दुसरी डिग्निटी गौरवम कोंकणी उल्लते लोकामध्ये अशी प्रश्नते. मूर्तम काला अंगे समूहांत असले जाती क्रमीकरण कोंकणी उल्लेते लोक मुखार येवचा प्रयास जाल्ले. आम्ही गरकोडे कोंकणी भाषा उल्लेताय. समूहांत अन्य भाषा ना जाल्यार भूरिपक्षी भाषा उल्लेता. केरळांत अशी कोंकणी लोक समूहांत मोळबरा भाषा मलयाळम उल्लेताय. मोळबरा भाषा उल्लेता समयार कोंकणी शब्द येतो. कोंकणी ट्यून येतो हेळ करतो आठवण. आते कारणामार भुरग्यांक भाषा शिकोवप ना. मनुष्य डिग्निटी मनुष्य गौरवम अंगे आधुनिक समूहांत असले नवे प्रवणदाते. एक समूहशास्त्र मार्ग येता. या प्रश्न दूर करचाक चांग उपदेश जावका चांग वाट मेळका. ताका प्रथम जावन विद्यालयांत शिकोवप जावका. भारतीय जीवन दर्शनांत उल्लोप अशी एक महत्वपूर्ण वाक्य आसा. विद्याधन सर्वधन प्रधान. आमकां मेळटा विद्यारूपी धन चोर व्हरचू ना. ह्या विद्ये राजाक नाका. भावमार भाग करचू ना. एका भार ना व्यय करत्या समयारी जैत जाता. ह्या परमपूर्ण धन मेळचाक अंगे भुरग्यांक मेळचाक वाट जावका. भाषिक अल्पसंख्याक भूरिपक्ष समूहांत चंगे डिग्निटी मेळटा. प्रधान जावन 4 रीती डिग्निटी योग्यतांत अशी डिग्निटी नैतिक व्यवहारांत अशी स्थान व्यक्ती प्रभाव आणि सार्वत्रिक मनुष्य स्थिती अशी डिग्निटी अंगे समूहांक मेळका. जीवजता स्थायू एक जनसमूहा संबंधी जावन प्रथमते अते स्थिती चेल्यारी भाषा अल्पसंख्यक केरळांत जीवजता स्थाय चांग विशेष असा. भूरिपक्षासी
लोग तीर प्रदेशांतू जीव जाता केरळांतू असी कोंकणी उल्लोप लोग तग तगे देवूळ आसा तांतू पूज्य करता लोग आसा ईश्वरीय विश्वास या जना चंगे वट्टेणी ओरता केरळांतू जीव जाता भाषा न्यूनवश लोगांतू आते एक MLA ना एक MP ना राष्ट्रीय स्थिति या लोगा हल्लाते होता देशीय राष्ट्रीय पार्टी स्थान चेल्यारी उन्नत स्थानांतू या जनविभागा ना प्रादेशिक जावनसी राष्ट्रीय स्थितींतू अंगे लोग असा ये न्यूनपक्ष जावनसीले प्रश्नते सरकार जोलींतू गवर्नमेंट जॉब सरकार जोलींतू अंगे समूह दंड करताय उन्नत स्थायांतू दंड करता लोग ऊनते आते जना मध्यासी स्थिति दैक्षणिक आणि ललित व्यवहार असी लोग ते अंगेजन ये स्थिति अन्य लोगा मुखारी प्रश्न देताय प्रेस्टीज प्रतिष्ठा कोंकणी समूह कर्म मंडलांतू तिंके आचार विचार दोनों रबताय जीवजता स्थायु फल संपन्न करताय कोंकणी लोगा एक स्वर्गीय स्थान समूहांतू असा प्रोमिनेंस अन्य राज्यांतू असी भाषा न्यूनपक्ष लोग प्रमुखता मुखारी ओरता प्रमुखता एक व्यक्ति का अलंकार थे अंगे समूहांतू असी वस्त्र रीति प्रमुखता असा कुळंबी समाजांतू केरळांतू जीवता कुळंबी समाजांतू असिले एक रीति थे गुसुलिन वोप भाषण रीति व्यत्यस्तता असा पत्र बडवाणी रंदोय गेसी या समूह विभिन्न करताय मुगटो वजोप आणि फुगड आणि लोगां प्रमुखता ते ये कार्यक्रम आते कोंकणी भाषे उरले ते समाजांतू असा आणि क्वालिटी गुणवत्ता भाषिक अल्पसंख्याक भाषिक अल्पसंख्याक व्यत्यस्त जावनसी गुणवत्ता असा एक समाजांतू अंतर्लीन जाल्ले आणि अंतर्मुख जाल्ले वस्तुदांक या लोग मुखारी करताय आणि फुडारा असी कार्यते कोंकणी भाषा आणि भाषिक अल्पसंख्याक लोगा असिले फुडार एक चर्चा विषय थे अन्य राज्यांतू कोंकणी एक भाषा म्हणून केलना कोंकणी भाषेली बी देवनागरी म्हणून केलना वामुळी जाणो येते भाषेक एक लिखित रेगांतू जावका आम्ही सदीचे करते कार्य अंगे भाषे कोंकणी अन्य राज्यांतू संकटग्रस्त अवस्थांतू ते विशाल जाणो ते लोग भाषा उल्लेखा घरांतू भाषा उल्लोपसा अते काल अन्य राज्यांतू असी कोंकणी लोग भुरग्यांक भाषा शिकोवन दिवका आणि ते प्रश्न ते परंपरागत आचार कोंकणी भाषे उरले ते लोगांक परंपरागत जावनसी आचार विश्वास नेवे परोब हंबा परोब आणि होळये परोब ये अते अंगे समाजांतू असा अते ऊण जन येता आचार विचार चंगे वटे ओका नाजलारी भाषे प्राधान्य अरक्षितावस्थांतू होतो हांव भाषे अल्पसंख्याक स्थिती आणि फुडार अवतरण आमकां भाषे स्थितीये जाणो मोन्नांतू येयले ECSE सेमिनारांनी प्रबंध अवतरण भाषे शास्त्र व्याकरण साहित्य आदी मुखारी अर्चा साधिजतो हांव कोंकणी भाषे उल्लिता समयारी केरळांतुले प्रदेश भाषेयतो सिसी एक सह्यारी प्रदेश भाषा ಏಕೀಕರಣ ಕೊಂಡು ತಕ ಏಕ ಸುಂದರ ಭಾಷಕ ಖರ್ಚಾಕ ಅಮ್ಮಿ ಸಗ್ ಮುಕಾರಿ ಯೋಕ ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಂಗ ಚಾಂಜಣ್ಣ ಚೌಕಿಲೆ ಬಾವಮರಾಂಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷತ್ ಭಾರವಾಹ್ಯಾಂಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಾಯ್ ಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಮ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ अध्यक्ष PN कृष्ण प्रोफेसर मोहन राव हेगटको धन्यवाद संगता सग मान्य जनांक
मगो नमस्कार. जय कोंकणी, जय भारत. हांव राकेश मिनेजेस, सकलेश्वर म्हणून एक धाकटें गांव. हांव ह्या धाकट्या गांव आनी मस्त पयस थंयच्यान हांगा पावला म्हणल्यार ताका कारण कोंकणी. आमची मायभास कोंकणी. ते आमकां आज हांगा पावयला. म्हजे वाटतो आमचे सकलेश्वरच्यान संदेपूर आयलात, तांकांय देव बरें म्हणटा. इतल्या व्हडल्या प्रोग्रामाक म्हाका ह्या विचारांत उलोवंक एक अवकाश कर दिला. सगळे संद्यांक बारी उपकार मागता. कितें म्हळ्यार आमकां बरोवन हें उलोवंक येना. आमकां कालें आसा, मनान कालें आसा, तें तिरसूनचें. हें बरोवनचें तें बरें गोतून आमकां. आमचें कालें स्थिती म्हळ्यार आतां सकलेश्वरांत आनी चिकमंगळूर घाटाकांत स्थिती म्हळ्यार आमकां एकलो मनीस म्हळ्यार व्हड मनीस, हांव तांचें नांवय काडिना आनी तो खंयच्या उद्देंत आसा, खंयच्यार आसा तें पुरो हांव सांगिना. त्या व्हड मनशान आमकां एक उतर सांगलें, हांव तुमचें कोंकणी मुळांतल्यान काडटा. आयकल्यात की हांव तुमकां तुमची कोंकणी मुळांतल्यान काडटा म्हणून सांगलो. ते दाडा आमी इल्लें कोंकणी तर इल्लेलो वावरतलो. ताणें सांगल्लें तें उतर तें आमकां मनाक लागलें. म्हाका एकल्याक न्ही, आमच्या पिरगजंताल्यांक सगळ्यांक मनाक लागलें. आनी ते दाडा आमी एक संघटन ओपन केलें. संघटन म्हळ्यार हें नातल्यार आमचें कोंकणी उरना. ते दाडा आमकां व्हड मनशांचें हें पुराय गोतू ना. हें साहित्य परिशद आसा की कोंकण राखा हें कोंकणी कोडयाळची आसात की कोण, आमकां तें पुराय गोतू ना. आमकां नीट कोंकणी येनातली, आमकां कालें गोत आसता. ते दाडा आमी एक निर्धार घेतलो, वय आमी कोंकणी उरय जाल्यार आमी कालेमणी करीजे. ते दाडा आमी कालें केलें, सकलेश्वरांत एक कोंकण राखण संचालन म्हणून ओपन केलें. पूण आमची भास उरोवंक आमी ताका राखचे हें कालें म्हणटात कन्नडा रक्षणा वेदिके म्हणटात न्ही तशें. आमची भास उरोवंक आमी स्वंत खर्च करतना आमचें संघटन आमी बांदून काडून आमचे भास राखूंक तें संघटन 18 वर्सां पयलें स्टार्ट केलें. तें 18 वर्सां पयलें स्टार्ट करतना आमी बरें सकलेश्वर न्हय म्हणून. सकलेश्वरच्यान मागीर चिकमंगळूर वाडलें तें. आतां आमकां 23 फिर्गजींत आमकां आतां कोंकणी मिसी मेळटा आनी कोंकणी लोक कोंकण राखण संचालनांतल्यान बरे बरे कार्यक्रम करता आसात. आतां ते आनी कालें म्हळ्यार आमचें विशेश म्हळ्यार आमकां खंयचेय गव्हर्मेंट येता जावन दी ह्या साहित्य परिशद की खंयचें आमकां गोतू ना, पयशे येता म्हणून आमींत घालून आमींत केल्लें जाल्यार आमकांय तें विरोध जाल्ले. आमकां कांय गोतू नासलें विरोध की कालें आमचे पयशे आमी घाटाकार आनी कापे तोटाकार न्हय घालून एक आमकां एक मनाक नाटलें तें उतर. आमी सुरू केलें कोंकणी. त्या कोंकणी सुरू केल्या उपरांत फस्ट मागीर कोडयाळतान येवंक सुरू जाली. आमकां मेलवीन बाबाची वळख जाली. मेलवीन बाब दिर्वे पत्रिके आनी दुसरे पत्रिके पुरो करतालो. मेलवीन बाबाची वळख जाली. एक फावटी तो फोन केलो सकलेश्वरांत अशें अखिला भारतीय कोंकणीत एक प्रोग्राम करया म्हणून. आमी आमचो अध्यक्ष प्रदीपा कडेन उलयल्यो, चिकमंगळूर घाटाकांत उलयल्यो म्हणून. मागीर आमकां एक चिंता पळय, तितले लोक येतात गोंयांतल्यान येतात, खंय कोडयाळतान येतात, खंय कर्स कोणें करचें. सद्या आमी कर्स करता सुस्त जाला न्हय. मागीर ताणी सांगलें कर्स तुमकां काय येना रे बाबा, कर्स परत तेत्त करतात म्हणून. तेत्त करतात जाल्यार 200 घाला, 300 लोक चर्ची आहा. जेवण तुमचो, जागो आमचो, पयशे तुमचो. आमकां कांय गोतू हें पुरा गोतू ना. जाय तूं मेलवीन बाबाक सांगलें जाय तुमी येया म्हणून. ती आयली, फस्ट पळोवन गेली. आमकां शिश्टांनी हेल्प केलें, हाल दिलें, प्रोग्रामांनी रेडी केलें. तशें फस्ट आमी सकलेशपुरांत आसतना सुरू करतना आमी एक बांयंत आहल्यो. हांव तें उतर सगळ्या सांगता. मागीर चिकमंगळूराक येतना एक न्हंयक पावल्यो. ताच्या उपरांत मेलवीन बाब, हेनरी बाब, टायटस नरोना, चेतन आचार्य, अनंत बाब, आज प्रशांत बाबान बरें बरें उतर सांगलें आमचे सकलेश्वराचे. ते पूर आमकां वळख जालें. आतां आमी येवन दर्याक पावले. आनी आमकां आतां कोंकणीक तुमी पुरा फाटी आसात म्हणून भारी संतोश. तितले धाकटे गांवांतल्यान आमी हांगा आयल्यो.
आनी आमी खंय खंय पावता आनी आमी आमचे वडील पण आमकां खंय पावयतात गोतुना जाल्यार आमी कोंकणी बसत कोंकणी माय बसत आमी सदांय तुमच्या वाट आसता आनी तुमच्या खंयच्या प्रोग्रामाक आमकां आपयात आमी येता तुमच्या वाट सांगात आसता इतलें सांगून हांव म्हणजे हे काले आयचे स्थितीचे सांगता आसता आमकां फ्युचर कालें म्हळ्यार आमचें फ्युचर आमकां गोतुना आमी कोंकण भावन बहिणी म्हणून आसा आतां आयले साहित्य परिशदाचे हेंचे बरो वळख जाला न्ही तुमी बरो साहित्य परिशदान आमकां कुमक केल्यार आमी एक गटान ती एक कोंकणी भावन भावन येशेले प्रोग्राम आमच्या गांवांत ती व्हड तरार करया म्हणून आशयता तशेंच आमी आतां आमचे मेलिंद बाबाचे डेजवर चॅनल आसा त्या चॅनलांत आमी थंय कोंकणी आमच्या गटान पुरो तांचे चॅनल टीव्हींत घालून म्हजे एक चॅनल आसा तातूंत घालून आमी हें करता कांय प्रसार करता कितले की लोक घरा तांकां इगर्जेक येवंक जायना इगर्जेंत आयल्यार कोंकणी ना ते 7 वरांक एक मीस ते आमी कश्ट करून काणयल्लें तांणी दिल्लें न्ही आमी काणयल्लें मीस आं आतां ते आमी काणयल्या उपरांत दुसऱ्या पुरो काडयत आसात आतां मीस आनी काणयत आसात तशें आमचे कोंकणीक आमी वावरल्यो आतां आमकां एक व्हड सकत आयला व्हड व्हड मनीस सगळे हांगात आसात तितले सपोर्ट केलात आमकां तशेंच एक साहित्य भवन आमकां कोंकण भवन बांदूंक एक उपकार केल्यार आमकांय बरें जाता साहित्य परिशदान तशेंय आमकां हें कोंकणी हातूंत एज्युकेशनाक पयशे मेळटा ना हे शिकपाक आनी पुरो पयशे मेळटा म्हणून गोतुना ते कालेंक म्हण हाडल्यार आमकां ती दडया आमी आमच्या भुरग्यांक इम्प्रूव करता काल्याक म्हळ्यार आतां नाही काल्याक म्हळ्यार आतां आमकां ती परिस्थिती तशी आसा आमी कोंकणी उलयता जाल्यार तुमी आसतात आनी आमच्या गाटाकाराक कोड्याळ चेडवां दिना सैबा ते गाटाकाराक कोण दितात म्हणून आमचे गाटाकार पुरा ते कन्नडांचे की तमिळांचे काजार जावन आमी मायभास म्हणटा ते तमिळाचे जाल्यार ताची मायभास खंयची कन्नडांत उलयल्यार ताची मायभास ते न्ही तो गोंय मागीर कन्नडा की तमिळ जाता ते जाल्यार आमचे मेजॉरिटी उणें जाता न्ही तेसान तुमी इल्ले चेडवांक आमच्या गाटाकाराक दिवंक घडयात नाही हे वस्तू परिस्थिती अशी आसा बरें आमी गव्हर्मेंटान ते मेळटा हे मेळटा आमकां चेडूच ते म्हळ्यार जाता आमची मायभास नाका आमी काल करचे तेसान म्हणजे हे काळी काले म्हळ्यार आमी मेजॉरिटी जायचे न्ही बरें आसाचे न्ही आतां हांव मिनेज म्हाका ताका चेडवां हांव नॅक्स्ट म्हणजे भुरग्यांक काजार करून दिल्यार मिनेजाचें नांव सांगूंक ना तो खंयच्या गोवाचें सरनेम सांगूं का म्हाका दोगांय चेडवां न्ही तेसान आतां चेडो जाल्यार हो म्हजें नांव उरयता म्हणटात ते आदल्या काळांत आतां ते काही येना सगळ्यांक चेडवांक चेड्याक एक एकल्यांक भुरगेच जायना सोडून असं न्ही हांव इतलें म्हणून हांव आखीर करता धन्यवाद सगळ्यांक देव बरें करूं अच्छा परिसंवादाचे अध्यक्ष विलियम पायस परिसंवादातले म्हजे सगळे वांगडी तशे भावा भयणीनो तुमकां म्हजो नमस्कार लुईस बाबनी म्हजी चड अडचण केली पंचायत केली कारण तो घाट माथ्या वयल्या हाचे ताणें उलयणे केले आनी हांवें तो विशय घेतिल्लो कारण हांगा जे आयल्यात गडिंग्लज कागल चंदगड ते सगळे महाराष्ट्रांतले आसात आनी तो आसा बेळगांव म्हणजे कर्नाटकांतलो ताणें कर्नाटकाय उलोवंक जाय आसले ते सोडून तो म्हज्या विशया वयर आयलो त्यामुळे हांव कितें उलोवं हें म्हाका समजना जालां तरी हांव आतां थोडेशे महाराष्ट्रा समज उलयता आनी ताचो आनीक प्रश्न आसलो की घाट माथ्या वयर गोंयच्यान खंयच्या कितल्या वर्सां आदीं आयल्यात तर म्हज्या हिशोबा प्रमाणे 350 वर्सां जालीं 1670 ते 1675 ह्या वर्सांत गोंयांतान घाट माथ्या वयर स्थलांतरण सुरू जालें आतां ह्यो जो घाट माथो म्हणटात बऱ्याच लोकांनी ताची खबर ना म्हाका बऱ्याच लोकांक विचारतात घाट माथो म्हळ्यार कितें म्हणजे सह्याद्रीच्या माथ्या वयलो जो भाग जो कोल्हापूर जिल्ल्यांतलो राधानगरी ते कारवार जिल्ल्यांतले हल्ल्यार येल्लापूर ते 150 किलोमिटरचो जो लांब पट्टो आसा रुंदीक आसा 30-40 किलोमिटर आनी ह्या 40 किलोमिटरचो पट्टो 150 किलोमिटरचो लांब हाच्यात 135 गांवां आसात जंय कोंकणी उलोवपी क्रिस्तांव लोक रावतात जे गोंयतान 350 वर्सां आदीं थंय पावल्ले आसात
ओके, आता ताणें म्हजो बरोसो विशय घेतला तर हांव आतां पुण्या वयल्यान उलयतां. हांव पुणेकर आसा. फाटलीं 50 वर्सां हांव पुण्या रावतां. आनी सगळ्यांत म्हाका पयल्या फावटीक व्हड नम्रतायेन पुंडलीक बाबाक हांव अभिवादन करता. तो 2013 वर्सा पुण्या आयिल्लो तेन्ना आमी कोंकणीचो छोटोसो प्रोग्राम केल्लो आनी ताणें दिलो उर्बेक लागून हांव आतां थोडेशें कोंकणी बरयतां, थोडेशें कोंकणी उलयतां. धन्यवाद पुंडलीक बाब. आतां पुणे शार तुमकां खबर आसा कितें की कोंकणींतले पयले नेमाळे, पयले मॅगझीन हे पुण्यात उजवाडाक आयला. गोंयांत ना, मंगळुराक ना, बॉम्बेक ना, तर खंय आयला? पुण्या. खंयच्या वर्सा? तर 1889, 1889 वर्सा. आनी त्या नेमाळ्याचें नांव आसलें उदेंतेचे साळक आनी ताचो बरोवपी आसलो एदवर्ड ब्रुनो डिसोजा. बार्देसांतलो तो, खरें पुण्याक कामाक गेलो. थंय फोटो झिंको म्हणून गव्हर्मेंट प्रेस आसली, थंय तो काम करतालो. ताणें नुस्तें नेमाळे सुरू करूंक ना, तर ताणें कोंकणीचें ग्रामर बरयलें, व्याकरण बरयलें. ताणें आवे मारे वयर महाकाव्य बरयलें, कादंबरी बरयली. परंतु त्या पुणे शहरांत आतांची स्थिती कितें आसा? इतलेंच न्हय तर मुंबय जे महाराष्ट्राचो भाग आहा, जो बाकीचो घाट माथ्या वयलो सिंधुदुर्ग आहा, थंय आतां स्थिती कितें आसा? आतां म्हजे थोडेशे हे कमी आसतले. महाराष्ट्रात 3,99,255 3,99,255 कोंकणी उलोवपी मनशां आसात. तर कर्नाटकांत आसात 7,88,204 म्हळ्यार 7,88,204. आतां हाच्यात आसा की पुऱ्या जगात कोंकणी उलोवपी लोकां कितली? कोण म्हणटा 27 लाख, कोण म्हणटा 40 लाख, म्हाका खबर ना. खरें आतां महाराष्ट्रांतली ती स्थिती कशी आसा तर महाराष्ट्रांत सरकार कडल्यान बिलकूल सपोर्ट मेळना. तुमकां जाणू आसा, खबर आसा की ते अजुनूय मानतात की कोंकणी ही मराठीची बोली आसा, ती स्वतंत्र भास आसा ते माननात. ताका लागून महाराष्ट्र सरकार कडच्यान आमकां कितें तेंको मेळटलो हाची कितें आमकां आस ना. तर तो सपोर्ट आमकां गोंयच्या सरकारान नातर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन दिलो तर थोडी फार आमकां मदत जातली. आतां पुण्या आमी लायले की 70 ते 80 हजार कोंकणी लोक आसा, कोंकणी उलोवपी आनी कोंकणी बरयला. खरें रेकॉर्डवीर चड कमी लोकां दितात. तशें सेन्सस येता तेन्ना आमच्या मनशांनी बरोवंक जाय की आमची आवयभास कोंकणी. ते बरयतात इंग्लीश ना तर मराठी. तशें केल्यार जाल्यार थोडेशे गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट कडच्यान आमकां तेंको मेळटलो. आतां आनी कितें जालां की मराठी भाशेचें जे अतिक्रमण जालां ताका लागून कोंकणी भास उलोवपी लोकां चड उणें जायत वयतात. आतां घाट माथ्या वयले जो भाग आसा थंय लायले की 25 ते 30 हजार लोकां आहात. आतां बरेचशे मायग्रेट जाल्यात व्हडल्या शारांतनी. तांकां आतां कितें सपोर्ट ना. तो सपोर्ट कोंकणी भाशा मंडळान दिवपाक जाय. आतांचे आमचे सगळे युग आसा हे फास्ट आसा. तुम्ही म्हळ्यार की आमी तुमकां पुस्तकां दितले, आमी थंय संमेलन आयोजीत करतले, ताका कोण इतलें म्हत्व उरूंक ना. इट इज अ फास्ट डिजिटल एज आसा. ताका लागून म्हजी विनंती आसा की कोंकणी यूट्यूब, म्युजिकल FM रेडिओ अशें कितें जाल्यार लोकांनी ताची हे वाडटले. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा इंग्लीशचें आक्रमण आसा. ताका लागून कोंकणीचें तशें भवितव्य व्हडल्या शारांतनी चड उणें आसा. जी गोंया राजभास आसा थंय आसा. खरें पुणा मुंबयत कोंकणीक तशें
चडशे भवितव्य ना आनी तर आमकां कोंकणी टिकोवपाची आसत आमच्या भुरग्यांक कोंकणी उलोवंक जाय आसत तर भाशा मंडळान आमकां तेंको दिवंक जाय की ह्या डिजिटल हाने जे डिजिटल प्रोग्राम कोंकणीतले यूट्यूब ताच्या वयल्यान नाटकुले या कविता जाल्यार आमकां तशी रुची वाडत येतली आनी आतां हे इतलेच म्हजे मागणी आसा आनी लुईस बाबान म्हाका ते चड उलोवपाची संद दिवंक ना तर तुमकां सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा.